जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय किसान। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदिया वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वंदे मातरम। आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान आज रॅली काढली आसा, प्रभात फेरी म्हणटात तेन्ना भुरग्यां मदीं बरी जागृताय निर्माण करपा खातीर ही जी रॅली काडला ती भुरग्यांनी सदांच बरे विचार घेवन फुडें वचपाक जाय, सत्यान वचपाक जाय। आज जें घडटा तें भुरग्यांक दोळ्या मुखार दिसपाक जाय आनी हेजी फुडें भुरग्यांचेंच भवितय भुरग्यांनी मोठ्या प्रमाणांत देशा खातीर झटपाक जाय। रूट सांग, रॅली खंयच्यान म्हणजे रॅली आज आमची कॉलेजी कडच्यान देळ्यासान मास्तीमळांतल्यान आज शेळरांतल्यान आमी मामदार अपसाडेन म्हळ्यार पावल्ले आसात आनी प्रतिसाद जो आहा तो आमी पेरंट्स जावं भुरगे टिचरी सगळ्यांक बऱ्या पैकी दिल्लो आसा। आयज सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय मास्तीमळ काणकोण हांगची प्रभात फेरी हर घर तिरंगा ह्या नाऱ्या सकल संपूर्ण भारत देशभर तिरंगा जो आसा तो घर घर पावचो आनी जे अनेक स्वातंत्र्य सैनिकान देशभक्तान ह्या देशा खातीर प्राणाची आहुती दिला, हुतात्मे जालात, त्यांची याद त्यांची कर्तृत्वाक नमन करपा खातीर ही जी प्रभात फेरी किंवा हर घर तिरंगा किंवा मशाल फेरी किंवा बायक रॅली ज्यो जातात एकंदरीत संपूर्ण देशभर देशभक्ती जागृत करप आनी त्या नजरेन संपूर्ण देशभर ज्यो विविध कार्यक्रम जातात तेजोच एक भाग म्हणून आमच्या हायर सेकंडरीन प्रभात फेरी ही आयोजीत केल्ली आनी तेजे खातीर पालक तशेंच विद्यार्थी शिक्षक किंवा जे लोकल मेंबर्स आशिल्ले ते सुद्दां ह्या प्रभात फेरीक भागीदार जाले। आयज स्कुलांनी किंवा कॉलेजांनी अशी प्रभात फेरी आमचे भारत सरकारान काडिल्ली आसा आनी ती आमी सगळे आमचे काणकोणा प्रभात फेरी काडून फेरी मारली आसा आनी तशेंच सगळे भुरगे पेरंट्स टिचर्स ह्या फेरीत सक्सेसफूल जाल्ले आसा। शांताराम अमृत महोत्सव आनी भुरगीं कशीं भुरग्यांनी स्वता आमकां जावन सांगलें की मीस आमी रेडी आसतना हरशीं कशें आसतालें आमी तयार करतालीं याद म्हण, पूण ह्या फावटी कितें जालें भुरग्यांनी स्वता जावन सगळे फ्लॅग्स घेतला, इवन तेमच्या घराडेन दिल्ले आसली जाल्यार सुद्दां भुरग्यांनी हांगा 25 रुपया स्पेशल मोडून आपल्यान जावन फ्लॅग घेवन सकाळीं सगळे तयार जावन हांगा आयिल्ले आसात। म्हणटकीर भुरग्याच्या एक्सायटमेंटा बरोबर आमकां टिचराकूय बी एक वेगळीच एक्सायटमेंट आयिल्ली आसा।